नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. एडेड स्कूलाचे कुस्तार सरकाराची एनईपी. स्कूलांनी मुळाव्या सुविधा, बालरथ, वॅकंट पोस्ट, ग्रांट्स, जूर आणि ऑडिटाचेर मॅनेजमेंटांचे काकू सुरू. पणजे कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत वेलिंगकार हायकोर्टात फाल्यां सुनावणी. वेलिंगकाराक दिवचल पुलिसांची तिसरी नोटीस सोदूंक महाराष्ट्रान. रेपो रेट आसा तसो 6.5%. आरबीआयचे मुद्रा धोरण समितीचो निर्णय. बँकांनी रिणाचे ईएमआय आसत तशे. विकास दर 7.2%. मुख्यमंत्री वग्गी वेलिंगकार मेकळो. भूतानी जुवारी लँड स्कॅमाचेर पांगरून घालूंक सरकार पक्षाच्या आशिर्वादान धर्मीक तणाव. काँग्रेसीचे अंजली निंबाळकराचो आरोप. राहुल गांधी जोकर. ताच्या फुडारपणात दोन्ही राज्यांनी काँग्रेसीन मार खालो. हरियाणा जैतावेल्यान बीजेपीची चढाई. इंडी अलायन्स फेल. विजयाक ऑफरीच्यो खंय वावड्यो. कुचेले कोमुंदादीचे सुवातेवेले 140 घरांचेर बुलडोजराची तलवार. लोक म्हणटा घामा कष्टाच्या पैशांनी सुवात घेतल्या. जमीन विकतल्या दलालांचेर पुलीस कागाळ. कोलवाळे जेलीत कैद्याचो आत्महत्येचो यत्न. स्वताक पेटोवन घेतलो. 40-50% भाजला. जीएमसी ऍडमिट. एडेड स्कुलांचे खुस्तार सरकार एनईपी चालीक लावंक सोदता. मात स्कुलांनी शिटकावणी दिल्या. एनईपी चालीक लावंक स्कुलांनी मुळाव्यो सुविधा जाय. बालरथ चालू दवरूंक जाय. वॅकंट पोस्ट भरूंक मॅनेजमेंटांक अधिकार जाय. ग्रांट्स टायमार जाय. तांचे जूर मागनाकात. स्कुलांचे ऑडिट टायमार जाय. सगळे इश्यू घेवन मॅनेजमेंट मिडिया मुखार पावले. गेल्ल्या काही वर्सांत म्हणजे हो प्रश्न कितें गेल्ल्या 2 वर्सांत 3 वर्सांत गेल्ल्या 15-20 वर्सांत काही प्रश्न निर्माण जाल्या. ताची कारणां वेगवेगळी आसा ती आमी हांगा दिल्ली आसा. एक म्हणल्यार शिक्षकाची नियुक्ती आसा ती आमकां ह्या 2-3 वर्सांत कशीच करपाक मेळना. जवळ जवळ शाळा जुनांत सुरू जाता. जून, जुलय, ऑगस्ट पर्यंत त्यो नियुक्त करपाक एनओसी जाय पडटा शिक्षण खात्याची. ती शिक्षण खात्याची एनओसी मेळपाक वेळ लागता. काही जाण जे सामके प्रभावी आसा ते कदाचित मंत्र्यां कडेन, मुख्यमंत्र्यां कडेन, राजकारण्या कडल्यान वचून त्यो एनओसी घेता. पूण जांकां बाबड्याचो खंयच संपर्क ना कोणा कडेन ते तशेंच उरतात आनी हातूंत नुकसाण भुरग्यांचें जाता. कारण निमाणे 2-2, 3-3 म्हयने त्या भुरग्यांक कोणें शिकोवपाचें. एक तर आशिल्लो शिक्षक जो आसा ताका अतिरिक्त भार दिवचो पडटा नवीन शिक्षक येयसर. आनी ज्यो संस्था सक्षम आसा त्यो कदाचित आपूण शिक्षक नियुक्त करता मानधनाच्या बेजीचेर आनी त्या प्रमाणे त्यो चलता. अजून सुद्दां खुबशे स्कुलांक एनओसी मेळूंक ना. म्हणजे सरकार शिक्षणाचेर खर्च ना करता सरकारान गुंतवणूक करची. शूड बी इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट एक्सपेंडिचर. सरकार फक्त खर्च करता, तो खर्च असो न्ही. खर्च जो आसा तो कसोय करपाक जाता. म्हणजे आतां टिचर सप्टेंबरान अपॉयंट केल्यार तो खर्च जालो. पूण जर इन्वेस्टमेंट आसा तो एज्युकेशनाचेर जाल्यार तो जुनांतल्यान टिचर मेळूंक जाय. म्हणजे भुरग्यांक सारकें वेवस्थीत शिक्षण सगळें मेळटलें. हो आसा. मागीर कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ टिचर्स. म्हणजे शिक्षक नियुक्ती कितली करची एका शाळेक हाजे काही नियम एज्युकेशन रुलांत आसा. शिक्षण नियमावलीत आसा. शिक्षण नियमावली प्रमाणे ते शिक्षक प्रत्येक शाळेक मेळूंक जाय. पूण अशें जायना. प्रत्येक अधिकारी थंय जो कॅल्क्युलेट करता तो आपल्याक जाय जाय तशें इंटरप्रिटेशन करता आनी आपल्याक जाय त्या तशे तशे शिक्षक दिता. त्यामुळे अनेक शाळांक अशें आसा की समज 5 शिक्षकाची गरज आसा जाल्यार ते 3 शिक्षक सुद्दां मेळना अशी परिस्थिती आसा. मागीर अशा परिस्थितींत हायस्कूल्स आनी शाळा चलपाच्यो कश्यो.
पणजे सेशन्स कोर्टान वेलिंगकाराक अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत वेलिंगकार हायकोर्टांत अटकपूर्व जामिनाक थंय अर्ज ब्रेस्तारा सुनावणी सेंट झेवियराचे DNA टेस्टी विशीं केल्ल्या वक्तव्याक लागून वेलिंगकाराचेर दिवचले पुलिसांचो FIR 3 नोटीशी काडल्यो वेलिंगकार तोंड दाखयना सोदूंक खंय पुलिसेची टीम महाराष्ट्रांत After dismissal of anticipatory bail application by the Panji's Additional Sessions Court, Subhas Velinkar, who is accused for hurting religious sentiment, has now moved before the High Court pleading for anticipatory bail. The counsel representing Subhas Velinkar approached the single bench of the High Court and pleaded for the urgent circulation and urgent hearing in this matter. Accepting the contention of the counsel of Subhas Velinkar, the High Court has now fixed the hearing for Thursday morning. Mukesh Kumar for Prudent. भूतानी जुवारी लँड स्कॅमाचेर पांगरून घालूंक सरकार पक्षाचे धर्मीक वादाचें राजकारण काँग्रेसीची गोंय इन्चार्ज अंजली निंबाळकराचो आरोप लँड स्कॅमा खंय काँग्रेसीन काडिल्ली ती लिपोवंक आदीं काणकोणांत तणावाचो यत्न जालो थंय फेल गेले उपरांत वेलिंगकाराचें प्रकरण मुख्यमंत्री अजून वग्गी कित्याक अटक कित्याक जायना काय म्हूण प्रस्न And it is the Goan culture, it is the Goan people which other states are also learning. With peace and harmony, the best tourism in the country is given by the state of Goa. The Bhutani issue, the Zuari issue, these all issues were brought for the past 1 month. The whole Congress to divert the issue from this main issue. This all issues which have been seen for the past 1 or 2 weeks has been seen. Zulus program from one community, it started there. They could not ignite the way they wanted to ignite between Hindu and Muslim. Then it came down, one person, former RSS member, claims to uttering some nonsense things. Their own BJP people are claiming that it is a very age-old issue which is going on and there is nothing. Mr. Velingarji, one person speaks something about a certain community and it ignites the whole Goa. Why was the CM on this issue sleeping for 3-4 days is the question which I would like to bring in front of you all. Why did the police department did not consider the Supreme Court judgment then and then? Why didn't they arrest it? The BJP government, Mr. Pramod Sawant's government, is hand in glove with the Velinkar person and making him a scapegoat. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचो रेपो रेट 6.5% स्थिर बँकाचे रिणाचो EMI आसत तस्सो रेपो रेट आसा तस्सो दवरपाचो निर्णय RBIच्या मुद्रा समितीन घेतलो गव्हर्नर शक्तिकांत दासान RBIचे 3 दिसांचे MPC बसके उपरांत जाहीर केले GDP वाडीचो दर 7.2% उरपाचो अदमास Policy committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral, and also decided to, let me read it again, the MPC decided unanimously to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. Headline inflation is on a downward trajectory, though its pace has been slow and uneven.
Going forward, the moderation in headline inflation is expected to reverse in September and likely to remain elevated in the near term due to adverse base effects, among other factors. राहुल गांधी खंय जोकर. ताच्या फुडारपणात 2 राज्यांनी जाल्ल्या वेंचणुकांचो निकाल पळयल्यार स्पश्ट कळटा. बीजेपीन राहुलाची टिंगल वडयली. राहुलाच्या फुडारपणात काँग्रेसीन कितें जोडलां तें पळयल्यार खंय स्पश्ट कळटा. झेडपी सिद्धेश नायक म्हणटा काँग्रेसीची आघाडी फेल. विजयाक बीजेपीन ऑफर दिल्ली म्हणटा त्यो खंय वावड्यो. गिरीराज सांगता. काँग्रेस आज इतली फ्रस्ट्रेट जाल्ली आसा. हे आता देवेचे जाल्लें आसा. कारण प्रत्येक इलेक्शनाक आमी फुडल्या फावटी विश्लेशण करतले आनी कितें तरी सुधार तातूंत पार्टीन घडोवन हाडटले. राहुल गांधी हो जोकर आनी काँग्रेसीचो लिडर म्हणून ताका काँग्रेसीचो कितलो फायदो जाता कितें किंवा जाला हें आमकां फाटले काही वर्सां काँग्रेस अध्यक्ष लिडर ऑफ ऑपोजिशन ह्या सगळ्या जी पदां सांबाळून तांणी जें काम केलां ताचेर दिसता. तेन्ना काँग्रेस ज्या तरेचे जातीचें तांणी राजकारण खेळपाचो प्रयत्न केला, जात आसूं धर्म आसूं, म्हाका दिसता तें व्हेरी क्लियर आसा. पण म्हाका दिसता काँग्रेसीचेर एक तांणी हें केल्लें की राहुल मॅजीक. इवन 24 ते जरी क्लेम करता आसत की ते जिखले, तांचे 99 सिटूच आसात. कालचे जाल्ले हरियाणाचे रिझल्ट म्हाका दिसता हे हरियाणाचे किसान आसत किंवा जे जवान एस्पिरंट्स आसत किंवा पहलवान आसत तांणी काँग्रेसीचेर मारिल्ले थापट आसात. तर खंय तरी काँग्रेस ही एलायन्स पार्टनरा खातीर पनवत आसा काय कितें म्हाका दिसता हो प्रश्न आज एलायन्स पार्टनरूच विचारूंक लागता. हांव तुमकां फुडें तें कोट करता. एक म्हणजे आय हॅव नॉट हर्ड द फूल स्टेटमेंट ऑफ वॉट मायकल लोबो हॅज सेड. बट जर त्यांनी हा स्टेटमेंट केला असेल मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री किंवा अध्यक्ष याच्यावरती उत्तर देतील. ह्यो एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कोलवाळे जेलींत एका कैद्यान स्वताक उजो लावन घेतलो. ह्या कैद्यान आत्महत्या करपाचो यत्न केला. जेलींतल्या क्लिनिकांत उजो लावन घेतला. ह्या प्रकरणात तो 80% आसलो. ताका GMCत एडमीट केला. उपचार चल्ल्यात. आज सकाळी कोलवाळे जेलींतल्यान आमकां एक न्यूज येयली की जे कोलवाळे जेलींत जे प्रिजनर्स आहा तेणे एकट्यान खंयसरी उजो लावन घेतला म्हणून. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हेणे आपल्याक स्वताक एक पेट्रोलान उजो लायला म्हणून कळोन येता. जेन्ना जे उजो लागलो तेन्ना जे जेलान जे ऑथॉरिटीज आसात जे काम करतात तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन तेणे उजो लायल्लो हो बंद रुमान लायल्लो. बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी दार फोडून तेका भायर काडून तेका आतां GMC हांगा शिफ्ट केल्या. हेंय मेळटा म्हायती प्रमाणे की तो ऑलमोस्ट 40 ते 50% हो जळवलो आसा आनी तेचेर उपचार आतां GMCन चालू आहा. आतां फुडली इन्क्वायरी आहा ती जेल ऑथॉरिटीज करतली म्हणून आमकां कळोन येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कुचेली कोमुंदादीच्या सुवातेर रावपी 140 घराब्यांचेर बुलडोजराची तलवार. त्या लोकांची म्हापशे पुलिशेन 4 जाणां आड कागाळ. 4 जाणांनी खंय दलाली करून ह्या लोकांक कोमुंदादीची सुवात विकली आनी लाखांनी रुपया उखल्ले म्हूण आरोप. आमी हो जागो घामाच्या कश्टाच्या पयशांनी विकतो घेवन घरां बांदल्यांत. कोणाकच खंय घरां मोडूंक दिवचें ना. प्रॉब्लेम जाला. थोडोसो प्रॉब्लेम आमच्या मिडियाच्या भावा पासून हांवें आयकल्लो. हे कितें तरी जाला म्हणून फ्रॉड जाला म्हणून आनी मिडियाचे हांव धन्यवाद करता. अशें जे हायलायट करता खरेंच शबासकी तांकां. राजकीय कितें दिसायत पळयना आनी ते हायलायट करतात. हे गरीब लोक जे आसा हे खरें म्हटल्यार सादे लोक. कोण प्लंबर आसा, कोण आनी कितें गवणे आसा, कोण आनी कितें करता, कोण फॅक्टरीन वयता, अशें ह्या लोकांची इतिहास आसा आनी हांकां अक्षरशः फटयल्ले आसा. आतां कोणे फटयल्या हें तुमकां थोडे सांगतात आमी, पण सद्या तरी ह्या हेच्या विशयाचेर वचना कारण फ्रॉड हें जाल्लें आसा जमनीचे. राजू मांद्रेकर, राजा एंटोनी, रमेश म्युन्सिपालिटी
आमचे भाटकाराकडे बरे सेटिंग हा तुमका दिता आणि कितें आसतले जाल्यार आमी तुमचे वांगडा तेच विश्वासीन आमी घेतला. आमकां पयलीं कितें सांगला तेणी हो हेचो जागो म्हणून पंचायतीचो जागो म्हणून राजू मांद्रेकराना आमी तेचे कडलो घेतला जागो आणि आमकां सांगले पंचायतीचो जागो म्हणून कांयच हे जावपाक ना तुमकां कोणूच काडपाक ना हांगासरलो आपूण तुमकां लिगल हे दिता. केन्ना सांगले? सगळे लिगल दिता. केन्ना सांगले? जेन्ना जागो घेवपाक येयल्ली आणि आयज सर्वे जाले आमी तांच्या दारार पावले आमच्या वांगडा कोणी उलोवपाक दारार पावले जाल्यार हेंच्यांनी पुलीस आपयले आमकां विचारपाक म्हणून आमी दुसरे भशेन आमचे हे केला. पुलीस आपयले पुलिसान मागीर आमी हांगा येयले. 140 घरां जाता. टोटल किती घरां? तुम्ही पहिली चौकशी करूंक नासली? आमी चौकशी हांवें डीडी काडलेले कुमलीदारान पयशे भरला डीडी काडला कुमलीदारांनी 2022 जेन्ना तेणेन म्हाका पेपर दिला तेजे उपरांतूच हांवें घरां बांदला. कणजाळे दर्यांत वॉटर स्पोर्ट्सांक रापणकारांचो विरोध. 4 दिसां फाटीं खंय जेट स्की घेवन कांय भायले ट्युरिस्ट थंय वॉटर स्पोर्ट्साक आयिल्ले. थळाव्यांनी तांकां पुलिसांक घेवन आडायले. अशें परत जावंक जायना म्हणून रापणकार मागतात. रापण मारूंक खंय त्रास जाता ते हांव नको म्हणजे भायले दिसता ते कोण नको ते आमकां इन्फॉर्म करून आसतना ते घालता. आमकां गमोवंक जाय न्हू पयलीं. वॉटर स्पोर्ट्स ते आनी कोण पूण आमकां गमोवपाक जाय न्हू घालता म्हणून. आमच्या नंबराचेर जावं आसा खाली न्हू आयज हांव जाल्यार फाल्यां तूं लायनीन आसता ते मजेच तरेन घातले जाल्यार आमकां खंय मेळटा घालपाक मेळना सर. थिंगासान ते मिरामार पासून ते घालता दुसरे सायडीच्यान. तुमकां लुकसाण जाता घालपाकूच मेळना लुकसाणान खंयचें उरलां. ते थिंगा ते जेट स्की घालेले तेणी ती भंय घाली तेणी आनी स्विमींग हें करूंक लागले ते आमकां इव्हेंट करूंक लागले ते पूण आमकां तेणी हें करूंक ना इन्फॉर्मेशन दिवंक ना आमी येतले म्हणून कळ्ळें. मागीर आमी गेले आनी ताका बंद केले. खंयच्यान खंय पर्यंत घालता ते मिरामार हिंगा बाबुशाच्या बोंगल्या कोणे सोडे मार्टीन बीच कॉर्नर हे सायडीक लेगून येयले ते मिरामारच्यान कारान जालें बरें. हय कारां जालें बरें. आमकां त्रास जावंक लागले आनी ताका ते मानियल पोवाचे त्या दिसा टर्न आहलो ताका तो घालूंक मेळोंक ना. आमी तेणे आमकां एकठांय इन्फॉर्म केले आनी आमी सगळे एकठांय जावन गेले थिंगा आनी ताका आमी स्टॉप केले. तो आमी पॉयंट ताका सांगले. मागीर तेणी इश्यू केलो आनी आमी ताका मारूंक येयल्या म्हणून तेणी पुलिशेक कंप्लेन केले. पुलीस येयले. पुलिसांक सांगलें सर म्हणलें हें जालां आमी ताका मारूंक ना फकत ताका इन्चारला तुमकां कोणें परमिशन दिलां हिंगा दर्यार. एक 10-15 जाण हांगा नुस्तेंकार आसा आनी तेंचे म्हयन्याक 1 टन एकठांय जाता आनी तो जर मदींच जर अशें कोण आयले जाल्यार तांकां लुकसाण जाता. ताका लागून तेंच्यांनी ताच्या उपरांत एक्शन घेतली. ते म्हणटा की हांगासर अशें जर वॉटर स्पोर्ट्स चालू जावपाक लागले जाल्यार आमी ते चालू करपाक दिवचे ना कारण अशा तरेन जर कोणी आयले जाल्यार तेंचे दीस जो थारलेलो आसता जे नुस्तेंमारी करपाक रापणीचो तो तेंचो दीस वेस्ट वता. सो अशा तरेन हांगासर इल्लिगली कांय दीस पयलीं हांगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स आसले ते चालू आसले ते तेंच्यांनी बंद केलेले आसा आनी अशी वॉर्निंग दिलेली तेंच्यांनी की परत अशें जालें जाल्यार आमी ते चालू करपाक दिवपाक ना अशें जे हांगासरले फिशरमॅन आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर कारांजलीम बिचा वयल्यान रुपेश रावत. GFA बरोबर GFDCन घडोवन हाडिल्ले GFDC समीट 2024चे उक्तावण जालें. 2 दिसांचे परिशदेंत गोंयचो खेळ फुटबॉलाची घसरण ह्या विशया भोंवतणी चर्चा आनी उपाय काडपा विशीं चर्चा जाली. गोंयकार फुटबॉल खेळटा मात तांकां संद मेळूंक जाय म्हूण खेळा मंत्री गोविंद उलयला. There are n numbers of reasons. Perhaps the football may go to a little downline. Because once upon a time when we go 30 years, 40 years back, football or the cricket was only 2 major sports were playing in the state of Goa. But now there are almost 50 disciplines has been played in the state of Goa. And every player is taking the keen interest in their interested field or the chosen field. And maybe the one reason the people or the football young minds is not attracting to the football. But there are so many people. What I have seen that during the rainy season, during the hot season, summer season, everybody is playing the football. But the football which they are playing, we need to give a motivation. We need to give them a platform, and that is why today's summit has been organized by the GFDC and GFC.
we all know that football has been dear to all of us. And Goa was considered as one of the top 3 states in the country in the football. And lately we have seen that something is going wrong, something which we expected is not happening in spite of all the support, all the criteria being adopted by the government. But this summit is aimed with we are moving with a particular target. And target is that you interact with all the sections, all the stakeholders who are part of the football, who want at heart football to come up, and who are going to come up with serious recommendations. And I'm sure that the sports minister and the chief minister of Goa, Dr. Pramod Samant, will give full support to the recommendations which will be placed before them. नवरात्रां जाल्ल्यांत 9 दीस देवी दुर्गेच्या 9 रुपांची पुजा. गोंयांत कांय देवळांनी देवी बरोबर देवाचीय मखर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मखरांत देवी देवाचे रूप वेशभूषाय बदलता. आज पळोवया वरगांवचे चामुंडेश्वरीचे मखर. कवरेज इतल्याच सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.